कोर्टान आता त्यांची बेल जे रिजेक्ट केला पळय ते रिजेक्ट करतना कोर्टान जी बेल रिजेक्ट केला त्यांचे रिजेक्ट करतना कोर्टान कंडिशन घातला थोडे की स्पेसिफिकली आयोगाक सांगला की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स भितून जावपाक जायना आणि जो कितें रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट जे कितें केला जे कोण खंयचे कशें कितें त्याच्या बद्दल जे एविडन्स जे कितें आसा पळय सगळो रिपोर्ट तयार कर आणि कोर्टाक फर्निश कर सबमीट करपाक सांगला आणि ह्या कंडिशनाची बेल रिजेक्ट केला आणि ती ते ग्राउंड आमी रेज केला जे आर्ग्युमेंट जालें हांगासर जेएमसी कडेन आम्ही आमचे कडल्यान आणि सरकारी जे वकील आसा तेंचे कडल्यान स्ट्रॉंगली आणि स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन जालें एज फार एज बेल ग्रांट करप म्हणजे तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट केले सरकारी वकिलान की हांगासर सद्या हेचे कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा तो अजून सोंपूना सो तो एक इश्यू आसा आणि दुसरे म्हणजे आमी इश्यू रेज केलो की जो विटनस आहा आणि तेच्या बरोबर तो विटनसूय अजून आयडेंटिफाय जावंक ना कोण तो आयडेंटिफाय करपाक तेरा पॉसिबिलिटीज की हे जे अक्यूज आसा पळय ते बाकीचे विटनस किंवा त्याच्या बरोबर आणि कोण आशिल्ले को एक्यूज तांकां थ्रेटन करत धमकीतले हे करतले भायर जाले दुसरे म्हणजे मॉब सायकोलॉजी असल्या कारणान कितें इश्यू जातलो ते भायर येतकच सगळे लोक तुज्या फाटल्यान वतले तो इश्यू आशिल्लो हे दोन इश्यू त्या भायर आमी कोर्टाक दाखोवन दिलें की ताजी मॅरेज सर्टिफिकेट जी आसा मॅरेज सर्टिफिकेट नांव वेगळें आहा ताजें आणि ताजी मागीर लग्न जालें ते धारगळकरा कडेन स्वप्नील धारगळकर तें लग्न जावन तेजो डिवोर्स जाला डिवोर्स 2021 जाला आणि त्या डिवोर्साचेर तांचे कन्सेंट टर्म्सान तो डिवोर्स तेंच्यांनी मॅरेज डिजॉल्व केल्या डिवोर्सान त्या पेटिशनान आणि ताजेर कंडिशन आहा तेंचे कंडिशनान घातला बरयलां कितें की हें जे श्रेया धारगळकर हें नांव आसा पळय तें नांव फक्त तें कॅन्सलेशन करपाचें आसलें पळय सर्टिफिकेट जे डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट तितल्या पुरते यूज करतले ताका 6 म्हयने टायम तांचेर बरयला एट द मोस्ट ते जेन्ना तेंची मॅरेज डिजॉल्व जाल्या ऑर्डर जाल्या 2021 तेन्नाच्यान 6 म्हयने पासून ते नांव यूज करूं शकता ताजे नंतर ते नांव यूज करचें ना कित्याक ऑलरेडी ती मॅरेज तेंची डिजॉल्व जाली आणि ताणें हांगासर जी कंप्लेंट फायल की आमचें एप्लिकेशन फायल केलां बेलीचें पळय तें श्रेया धारगळकर म्हणून केलां आणि लिगली ताका ते रायट कांयच ना आणि दुसरें आमी ताजो एक पोस्ट केलो हाचेर सोशल मिडियाचेर त्या पोस्टान तेणें कितें सांगलेलें की हो आपलो कोण तरी परेरा म्हणून आसा तो ताचो घोव घेतली आणि तेणी पुलिशेन कंप्लेंट केल्ली की दोगांकूय असॉल्ट केला म्हापसा पुलिशेन आणि ते सोशल मिडियाचेर तेणी कंप्लेंट दाखयली ते आमी जजाचें निदर्शन हाडलें की बाबा हें जी बायल आसा पळय ती ऑलरेडी मॅरीड लग्न जालें आणि दुसरो परेरा म्हणून ताजो घोव म्हणून तें दाखोवन दिलें आणि तें दाखयल्या कारणान आणि आमी जजमेंट कोर्टाक कितें केलें कोर्टाक सांगलें जेन्नाच एक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता कोर्टाक आणि ते कोर्टाचो गैरफायदो घेता की हे बायलेन ते श्रेया धारगळकर नांव यूज करूं शकना तरी श्रेया हें नांव यूज केलां आणि फॉल्स एप्लिकेशन ताणें घातला थंय कित्याक तिका आपले पयलींचें नांव फातिमा किंवा दुसरें नांव कितें तें लावंक मेळटा पण हें श्रेया धारगळकर लावंक मेळना आणि ती आमी ऑर्डर आसा कोर्टाची पळय ती मॅरेज डिजॉल्व जाल्या ती प्रोड्यूस केली कोर्टाक आणि हे बाकीचे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले तेजी बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली मॅरेज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली आणि कोर्टाक दाखोवन दिलें की हे जे बायल आसा हांगासर श्रेया म्हणजे श्रेया एक्चुअली न्हय ते श्रेया आशिल्ले ते लग्न जाल्लें तेन्ना धारगळकरा कडेन 6 म्हयन्यान जेन्ना डिजॉल्युशन जालें सोंपलें सो ताका लागून कोर्टाक सांगलें आमी सपोज ताका जर ऑर्डर पास करून ताच्या नांवान जर दिली श्रेया म्हणून तर सायन थंय मारतलो कोण कित्याक ते श्रेया म्हणून सायन मारूं शकना तर कोण थंय सायन मारतलो आपूण बेल घेतलें म्हणटलो म्हणूं शकना न्ही सो ताका लागून जजमेंट दिलें कोर्टाक ते जजमेंटाचूच अशें आशिल्लें बरयल्लें की असो कोण कोर्टाक फटोवन जी कोण ऑर्डरी घेता पळय ताका ऑर्डर ती बेल कॅन्सल जावपाक जाय कोण एंटायटल ना समजा कोणी मिसरिप्रेझेंट केला किंवा कोर्टाक कोणी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिवन समज जर कोर्टाची बेल घेतल्या जाल्यार ती कॅन्सल जावपाक जाय आणि ती कॅन्सल जातना ताका फूल फ्री रायट आसा की दुसरें फ्रेश घालपाक तेजेर ऑब्जेक्शन कांय ना पण हे जे कॅन्सल जालें कोर्टान आमकां दिसता की कोर्टान रायटफुली आनी एकदम सारकें की कोर्टान रायटफुली सगळे फॅक्ट्स कन्सिडर करून तेजी बेल रिजेक्ट केली फुडें दुसरी गजाल म्हळ्यार ताका जेन्ना केपेच्या कोर्टान सोडला पळय ते सडन कंडिशन घातला ताका सोडटना की ताणें असलें फुडलें कांय करपाक जायना तेणी थंय रिपोर्टींग करपाक जाय आनी आमकां बिचोले एका कस्टडीन हँड ओवर केलें ताका सो ताणें जेन्ना आज सगळे अशी न्यूज आयली की ताका जेन्ना आपणाक म्हणपाक कितें तरी अस्थमा जाला कितें राती सांगताले ज्युडिशियल कस्टडीन आज ताका डॉक्टरा कडेन व्हेले तेन्ना ते सांगता कितें खबर आसा की आमकां अस्थमा येता जालें आनी ते थंय स्टेटमेंट करता परत की आपूण देवी लहराईचें जें हें आसा होमकुंड आसा पळय ते होमकुंडान आपूण कितें चुकलां थंय वचून उबें रावतलें हें ते करून सांगता 20 मिनटां थंय वचून उबें रावतलें म्हणून सांगता हें परत आमची भावना दुखयता आमी ऑलरेडी थंय तेजो धोंड हेची जी लायकी आसा हेचें कॅरेक्टर आसा त्या मनशाक थंय उबें करप म्हणजे सुद्दां एक आमचें दुर्दैव तशें म्हणत ताच्या तोंडाची असली उतरां येवप म्हणजे परत आमच्या मदीं कितें भडकून घालता न्ही तूं देवाचें नांव तें देवीचें आमचें होमकुंड किंवा देवाचें तें नांव घेवपाक तुका अधिकार आमकां घेवंक ना आमी तूं चुकलां कितें केलां तूं पळोवन घे कितें आसा तें वॉटेवर तें आमकां फरक पडना पूण आमी सांगूंक सोदता की आमच्यो भावना ऑलरेडी तुका खबर आसा एक सेन्सिटीव इशू जाल्लो आसता जेन्ना हे भक्तगण आसता किंवा धोंड आसता तेन्ना सेन्सिटीव इशू जाल्लो आसता तुका खबर आसा तांच्या विरुद्ध तुका कोर्टान सांगलें कांयच उलयनाका म्हणून तूं तसलें स्टेटमेंट करप यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हांव तांकां जे केप्या जे कोर्टान जे पार्टी आशिल्ली पळय तांचे विक्टीम जे तांचे केस घातल्या पळय तांचे कडेन विनंती करता तांच्यांनी कोर्टाचें निदर्शन हाडचें म्हणजे बेल एप्लिकेशन केल्या ती मागचे कोर्टा कडेन कॅन्सल करचें म्हणून आनी हे जे फॉल्स डॉक्युमेंट लायल्या थंय ताणें श्रेया धारगळकर म्हणून नांवान ती बेल एप्लिकेशन घेतला तें कोर्टाच्या निदर्शनान तांचेर हाडचें की बाबा ही जी बेल घेतल्या ती रॉंग ग्रावंडाचेर घेतल्या किंवा आपणें नांव रॉंग दाखोवन घेतला थंय तेन्ना कोर्टा कडेन विनंती कर की ती बेल एप्लिकेशन थंय कॅन्सल करचें म्हणून देव बरें लहराई माता की जय।